पणजी म्युनिसिपालिटी स्वतःचे कमर्शियल मार्केट आणि त्या कमर्शियल मार्केटान तेजो बिझनेस चालू आसा. वेदर ते पयशे घेता वा ना घेता म्हाका खबर ना, पूण आमी आमचे पयशे घेवपाक जाय, लायट कंटिन्युअली मेळपाक जाय. आज जर आमी जर पयशे घेयना आनी आमी जर डिस्कॉमाक पयशे दिना जाल्यार डिस्कॉम आमची लायट कट करूंक शकता आनी कट करतली. हे म्हाका दिसता सगळे देशभर चालू आसा. दॅट इज वाय my government, that is me, along with my department, decided that we should all do what is right. You cannot stop paying from 2003 and enjoy the facilities. आज म्हाका दिसता ऑनरेबल CM मोदी पडटरी ताका रिकनेक्शनाचे आमी सुवाळो केल्लो. वी आर टेकिंग अंडरटेकिंग फ्रॉम द पणजी म्युनिसिपालिटी दॅट दे वील पे इन इन्स्टॉलमेंट्स. द क्वेश्चन रायजेस वेदर वी कॅन गिव DCB म्हणजे आमचे जे डिले पेमेंट DPC चार्जेस विच आर देर, इट इज गवर्नड बाय द JRC and JRC is a joint regulatory commission which is set up for India, which gives the tariff guidelines and we cannot deviate it from the tariff guidelines. So during the tariff guidelines we will see if we can do, but I don't think it is possible because so far I remember there has been never where the delay payment charges have been cancelled. Only that we can facilitate in form of installments, maybe 1, 2, 3, 4, 5 installments. Even फाल्यां जर म्हाजें जर बिल हांवें भरना जाल्यार म्हाजें डिस्कनेक्ट करपाक जाय असो म्हजो मुद्दो. तितून गव्हर्मेंट जावं ऑर प्रायवेट जावं, एवरीबडी हॅज टू पे बिकॉज इट इज पिपल्स मनी.